मांडवीतल्या कॅसिनो वयल्या सरकार आणि महापालिकेमध्यें सुरू जाला झूज। 2 कॅसिनो मांडवी भायर व्हरपाची मायकलाची तयारी। महापौर म्हणटा सगळेच कॅसिनो करात शिफ्ट। व्यापार परवाने फाटी घेवपाचेर आसा ठाम। पर्यटन मोसमाच्या वेळारच दृष्टीच्या लायफ गार्डांनी दिल्या सामूहिक राजीनाम्याची धमकी। फाटल्या 3 वर्सां सावन व्यवस्थित मेळना पगार। गरजेच्यो मुळाव्यो सुविधांकूय मुकल्यात लायफ गार्ड। दर्यादेग व्यवस्थापन अधिकारिणीन मोडून उडयले आगोंदा दर्यादेगेवयले 6 शेक। उच्च न्यायालयान दिलो आदेश। आनीक 10 शेकांचेर 30 पाळी येता। मानसीक भलायके विशीं उक्तेपणान उलोवपाक लजेव नाकात। आत्महत्या आडोवपा खातीर भियेनासतना उलयात। घेयात हेरांची मजत। गुज फाउंडेशनान लोकांक मारलो उलो। योगार हांव संदीप पिळगांवकर। पळया खबरो विस्तारान। कॅसिनोच्या विशया वयल्यान गोंय सरकार आनी पणजे महापालिके मदीं पेटला। जो मेरेन मांडवी न्हंयतले कॅसिनो दुसरे कडेन व्हरानात तो मेरेन नूतनीकरण केल्ले कॅसिनोचे वेपार परवाने फाटी घेवपाक महापालिकेन न्हयकार दिला। पूण फकत 2च कॅसिनो बोटी दुसरे कडेन व्हरपाचो सरकारचो विचार आसा आनी हेर बाकीचे कॅसिनो मोपा गेमिंग झोनांत व्हरपाची वाट पळोवची पडटली। 2 कॅसिनो बोटी पणजे सावन मातश्यो पयस व्हरपाक बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो राजी जाल्लो। तशेंच कॅसिनोंच्या वेपार परवान्यांच्या नूतनीकरणाक न्हयकार दिवपाच्या निर्णयाचेर पालिकेन विचार करचो अशेंय ताणें मागिल्लें। पूण महापौर उदय मडकयकार म्हणटा सगळेच कॅसिनो दुसरे कडेन व्हरात। कित्याक तर पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात कॅसिनो बोटी दुसरे कडेन व्हरपाचें आपलें आश्वासन पुराय करपाक सोदता। गळिल्ले तेल उखलपी बोटीच्या उक्तावणा वेळार तांचे मदीं हे शाब्दीक झूज रंगले। पळयात। ये सायडीनसून लागतले आगवाद मेन बेयान लागना थिंगासोर चॅनल तेका स्वेलिंग व्हडले वेव जाते टू रिकन्सिडर दॅट डिसिजन लिसन टू मी दे आर ऑल्सो एग्रीड वाय बिकॉज दे आर सेइंग दॅट इतल्यो वेसल हिंगा घातल्या तर तुम्ही शिफ्ट करा ते सायडीन थोडे ते सायडीन वचो न्ही ताजेर रिकन्सिडर केलें ना डिसिजन पत्तले ते आमकां तुमी सांगला अशें कॅसिनो आमकां बंद करून सांगूना आमी हांगातले वचून शिफ्ट करा। हांगाची ऑफिसां आसा ती तुमी शिफ्ट करा। पूण हे हांगाचो एंट्री जो हांगाचो एंट्री पॉयंट आसा तो डिसिजन रिकन्सिडर करतले वा ना इतलें सांग वय वा ना ना सांगले तुका ना मायकल बाब तुज्या फुड्यान ना सांगलें। थँक्यू। मायकल 2 कॅसिनो आग्वादाच्या दर्यांत बेती लागसार व्हरपाक सोदता आनी मोपा विमानतळाचें काम चालू जाल्या उपरांत बाकीचे कॅसिनो मोपा व्हरपाचो ताचो विचार आसा। मोपा गेमिंग झोन करपा खातीर प्रस्तावय आसा। To start anything, Mopa Airport work has to start. Supreme Court has stopped the work due to various reasons. Once the work starts, the government can start thinking in the Mopa Planning and Development Authority area, which is on the way to the airport, next to the airport, adjacent to the airport, to declare some area from there as a gaming zone and give it to all these 6 ship owners on lease. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया। पेवपाक एका फामाद दर्यावेळेर वचपाची कल्पना करा जंय खूबशे पर्यटक आसतात पूण गरजे वेळार जीवरक्षक आसचे नात। जीवरक्षकांनी सामूहिक राजीनामे दिवपाचे थारायिल्ल्यान कळंगूट दर्यावेळेर परिस्थिती दिसून येता। मुळाव्यो सुविधा सोडात तांकां तांचो पगारूय फारीक करूंक नाशिल्ल्यान तांणी हो निर्णय घेतला। पळयात पुराय बातमी। पर्यटनाचे दृश्टीन फामाद आशिल्ल्या कळंगूट दर्यादेगेर जीवरक्षक म्हणून काम करप्यांक 3 वर्सां जालीं तांचो पगार टायमार दिवंकच ना। तशेंच मुळावे सुविधाय दिवपाक न्हयकार दिलो। संबंदीत खात्यान लक्ष दिवन हो विशय जाग्यार घालचो अशें ह्या जीवरक्षकांनी मागलां। नाजाल्यार ते राजीनामो दितले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। म्हाका 5.5 वर्सां जाली लायफ गार्ड पण फाटल्या एक 4-5 वर्सां हांव पळयता की टायमार पगार जायना। येयल्ल्या म्हयन्याक तशें आमी जी बँकेची लोनां काडटा कितें तरी घराचे हे भागोवपाक आमी बँकेची लोनां काडटा। बँकेची लोनां येयल्ल्या म्हयन्याक आमकां पेनल्टी बसता। येयल्ल्या टायम टू टायम हे पगार घालिना आमकां। इन्क्रिमेंट टायम टू टायम करिना। 2 वर्सांनी एकदां 3 वर्सांनी एकदां असो इन्क्रिमेंट करतात। इन्क्रिमेंट आमकां दाखयना कसो केला तो कितें हें ना।
फॅसिलिटी कितें ना पॉयंटार आमी आसा एकटे ड्युटी करता आमच्या जावं ही आमकां वॉकी टॉकी जाय वॉकी टॉकी सुद्दां आमकां मेळना हांगासर ते सांगता गव्हर्मेंट आमकां पगार घालिना जावं आपणाक हे दिना फॅसिलिटी दिना आमचे जे पयलींची बिलां आहा ती पास करूंक ना गव्हर्मेंटान पास कित्याक करूंक ना बिलां आनी आमकां पगाराक येयल्या म्हयन्याक ही कंपनी कित्याक सतयता ते मातशें गव्हर्मेंटान तेजेर हे करपाचें आनी रिजायन दिवचीच पडली आमकां कितें ना येयल्ल्या म्हयन्याक आमकां लॉनाक गेल्यार आतां लॉनाक येयल्ल्या म्हयन्याक पेनल्टी बसता येयल्ल्या म्हयन्याक आमी पेनल्टी भरपाची घरात कितें काम जाय आसलें काम टायमार जायना आमचें ते म्हणटा की पेमेंट घालता तुमकां रावपाचें आसा जाल्यार रावा नाल्यार तुमी रावा नाका हय तेणी आतां सांगलें पयलीं तेज्या पयलीं अशें हें जालें की पगार बेगीन जावचो ना आनी आयज आमी अशें इश्यू करतकच तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तुमकां पगार घालता आयज ते रिफ्रेशमेंट कितें ते तेंच्यांनी कायमचे बंद केले ट्रेनींग आमची हार्ड घेता ते आनी आमी आमचो फिटनेस हरशी म्हणा दवरतात पण आमकां तेंच्यांनी रिफ्रेशमेंट आमकां ते ट्रेनींग दिवपाचे आहा ते दिवंक ना अंदूच्या वर्सा उदीक दिवंक ना उदीक आमी आमच्या पयशांनी हाडले आनी आमी गव्हर्मेंटाचेर मागता अशें फटींगपण करता जाल्यार कंपनीक कितें दिता कॉन्ट्रॅक्ट सगळे लायफ गार्ड कितें सांग एक कंपनीक तुमी इतके करोडांनी टेंडर दितात ते करोडांनी पयशे आमचेच गोंयकारांचेच त्या पेक्षा आमकांच तुमी कितें तरी एक आपल्या अंडर अशें घेवपाचें आनी बरें फॅसिलिटी दिवपाचे सरकारचे अंडर घेवपाचे. कळंगूटच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. शेक धनी वेवसाय करपा खातीर आदेशाची वाट पळयतात पूण आगोंद दर्यावेळेर बेकायदेशीरपणान बांदिल्ल्यो शेक बेरेस्तारां मोडून उडयले. उच्च न्यायालयान ऑगस्टाचे 13 तारखेर आदेश दिल्लो हो शेक मोडून उडोवपाक तांचे कडेन मशिनरी नाशिल्ल्यान पंचायतीन सांगिल्लें देखून हो शेक मोडून उडोवपाक कळाव जालो. बेकायदेशीरपणान बांदकाम जाल्ल्यान हो शेक मोडून उडोवचो असो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो पूण तो मोडून उडोवपाक पंचायती कडेन मशिनरी नाशिल्ली. आदेश चालीक लावपा खातीर न्यायालयान जिल्लोधिकाऱ्याक कारवाय करपाची सुचोवणी दिल्ली. 12 बेकायदेशीर बांदकामांची नोंद जाल्ली. कांय धन्यांनी स्वता जावन आपली बांदकामां मोडून उडयल्लीं पूण तातूंतली 2 मोडपाची उरिल्ली. थळावो सरपंच हे विशीं कितें सांगता ते पळयात. ते ऑफिसर आहा ते आयडेंटिफाय करतले थोड्यांनी कडेन सेल्फ डेमोलिशन केला थोड्या टायमा भितर आनी कितें उरलें तें आतां कायद्या प्रमाणे केलां. टोटल 8 जाण आशिल्ले एक परमनंट स्ट्रक्चर आनी तेमकां स्टे दिली पयली. कितले जाणां स्टे दिली? 2 जाणां पयलीची टोटल 8 जाण ती आनी तेतू पार्टी आमी पंचायत आशिल्ले CRZ आशिल्ले डेप्युटी कलेक्टर काणकोण आशिल्ले आनी गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आशिल्ले आनीक 8 जाण टोटल आशिल्ले ते. आगोंदच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. 4 म्हयने जाल्ले मध्यान आहार करपी आप मजत गटाची बिलां शिक्षण खात्यान आडोवन दवरल्यात. मध्यान आहार दितली जाल्यार ह्या गटा कडेन पयशे नात ताका लागून मध्यान आहार दिवचो तरी कसो असो प्रश्न ह्या बायलांक पडला. ही बिलां कित्याक आडोवन दवरला हें विचारपा खातीर आप मजत गटाची बायलां शिक्षण खात्यांत गेल्लीं पूण शिक्षण संचालकूच मेळूंक नाशिल्ल्यान तांकां रित्या हातीन परत येवचें पडलें. भुरग्यांक पौश्टीक अन्न मेळचें असो शिक्षण खात्याचो अट्टास आसा पूण हो माध्यान्न आहार घालतली जाल्यार आतां तांचे कडेन पयशे नात अशें बायलांचें म्हणणें. पळयात ती कितें म्हणटा ती. आमी हांगासर आतां येयल्ली न्हू ती एका लागून येयल्ली डायरेक्टराक मेळटली म्हणून कित्याक आमी 4 म्हयने जाले येता जून जुलय ऑगस्ट आनी सप्टेंबर आनी ऑक्टोबर रनिंग आहा सो आमचें अजून पर्यंत एक सुद्दां बील जावंक ना. काल आमी हांगा येवन पयले पयलीं आमची बिलां हांगासरूच पेंडींग आशिल्ली स्टील ती एकाउंट्सान सुद्दां वचूंक ना. आमचे टोटल 105 ग्रूप आहा टील अजून पर्यंत कोणाची येवंक ना. आयज थोड्यांचे जाल्या म्हणून सांगला पण आमचे अजून येवंक ना आनी 4 म्हयने जाले वी आर सफरींग बीग प्रॉब्लम म्हणल्यार आमकां एवरी डे नावन देन आमकां 2000चे पेट्रोल लागता गाडी रन करपाक. पोदेर आसा दुकानदार आसा सगळ्यांक आमी सांगूं शकता कितें ना कितें वेरेज जो सिलिंडर मेन जो प्रोसेस आहा आमकां प्रिपेअर्ड करपाक जाय न्हू तो सिलिंडर आमकां विकतो घेतलेलो आमचे कडेन पयशेच ना. क्वेश्चन आहा फुडें कितें की फाल्यां मिड डे मील कशी घालतली कित्याक डिपार्टमेंट सांगता न्यूट्रिशन फूड जाय क्वॉलिटी फूड जाय. क्वॉलिटी फूड दिवपा खातीर आमकां पयशे जाय ते पयशेच ना जाल्यार कशी दितली. सो तेका लागून आमी डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ली पण आमकां डायरेक्टरच मेळूंक ना. सो आतां 4 म्हयने जाले जे आमी सप्लाय केला ते ऑलमोस्ट 3च जर धरले न्हू जाल्यार 12 लाख रुपया जाता 4 त्रिक एका ग्रुपाचे. ओके सो 12 लाख एक ग्रूप खंयसून मॅनेज करतलो 4 म्हयने.
1 लाख 2 लाख 3 लाख आमी मॅनेज रीण काडलें जाल्यार आमकां इंट्रस्ट पे करनाका तेका वेरेज आमकां 6 रुपीज आनी 7 रुपीज गावता. 6 कितें प्रॉफीट मेळटलें ते आमचे हितून येता इंट्रस्टाक वयता. सो आमचे कडेन 4 आणे उरना. स्टार्ट करता न्हू आमकां रोखडेच सून आमकां ऑर्डर दिताले पण वेरेज आमकां ऑर्डरूय लेट दिली. देन आमचो एग्रीमेंट लेट केलो तो आनी देन मागीर आमी हांगासर येयली पळय ते विचारपाक तेन्ना एग्रीमेंट जावंक ना म्हणून तुमची बिलां लेट केल्या. बिलां रिटर्न व्हरा बिलां सारकी जावंक ना हे सगळे रिजन्स सांगले आमकां. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीनूय हो विशय उखलून धरला. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून आप मजत गटाची बिलां फारीक करची अशी मागणी ट्विटराच्या माध्यमांतल्यान केल्या. कारण हे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बायलांचे आसात हे सगळे त्रास काढून कष्ट करून आपले स्वतःचे पैसे इन्वेस्ट करून थोडे जाणां बँके कडल्यान लोन घेवन अशे तरेतरेचे हे करून ती काम करतात. तांची अपेक्षा की तातूंतल्यान तांकां कितें जाल्यार मेळचें सेल्फ सफिशियंट जावपा खातीर. 4 म्हयने जर पेमेंट मेळना जाल्यार ती सर्वायव कशी जातली. आनी म्हाका दिसता इनफॅक्ट आमचें सरकार आशिल्लें तेन्नाय आमी अशें केन्नाच तांकां अशी परिस्थिती केन्ना हाडपाक दिवंक ना. म्हणजे तांकां खरें म्हणलें जाल्यार तांचे तोखणाय करपाक जाय की पयशे नासतना सुद्दां जाल्यार 2 म्हयने पयशे ना जाल्यार काय प्रॉब्लेम जावपा तांकां. तरी आसतना तांणी चालू दवरलां हें अत्यंत म्हत्वाचें. म्हणून हांव म्हटलें की चीफ मिनिस्टरान ताबडतोब लक्ष घालून हातूंत तांगे पेमेंट इमिजिएटली रिलीज करचें आनी अशें परत घडचें ना हाची खबरदारी घेवची. परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आपल्या मानसीक दुयेंसाचेर उक्तेपणान उलोवपाक लज दिसपाक फावना. कूच फावंडेशनाचें तशें म्हणणें. कोणूय मानसीक तणाव आसल्यार ताका मदत करपाक जाय. एखाद्या व्यक्तीत मदतीची तयारी दाखयली जाल्यार ताका आत्महत्ये पासून परावृत्त करूं येता. जागतीक मानसीक भलायकी दिसा निमतान कूज फाउंडेशनान बिरेस्तारा म्हापशा मार्केटात जागृताय केली. कूज फाउंडेशनाचे वांगडी बाजारात लोकांक मानसीक दुयेंसां विशीं म्हायती दिताले. डिप्रेशन आत्महत्येचो विचार मनात येवप अशा गजाली फाटली कारणां आनी ह्यो गजाली कश्यो टाळूं येतात ताचेर तांणी मार्गदर्शन केलें. Suicide prevention, because today we are losing a lot of lives to this very preventable action. Around the world, around 8 lakh people die to suicide every year. In India, the numbers are around 180,000 per year. If you look at student suicides, almost 1 student dies to suicide every hour in India. So the numbers are large. And today what we're trying to do is make aware that this is a very preventable condition, and if people can just pick up the phone and call up a helpline, it can make a huge difference. In Goa, we have a helpline. The number is 225 25 25. It is operational from Monday to Friday between 1 and 7 p.m. And what we're trying to tell people is it's okay to take help. You really do not need to feel shy. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. शारांतली नैतीक संस्कृताय नश्ट जाल्ल्या. सांस्कृतीक नदरेन प्रदूशीत जाल्ल्या शारांनी आयलंड ऑफ इनोसेन्स सोदूं नाकात. आमचे गांव हेच खरें ग्लोबल हेरिटेज. पिकावळ लोक संस्कृताय आशिल्ले गांवगिरे वाठारूच खरें आयलंड ऑफ इनोसेन्स. गांवांतली ही संस्कृताय गांवांतले हे दायज घेवन शारांनी वचात. वनस्पती शास्त्रज्ञ डॉक्टर नंदकुमार कामतीन म्हटले. काणकोणा मल्लिकार्जुन कॉलेजीन घडून हाडिल्ल्या आदिवासी संस्कृताय कोंकणी भास नाद आनी संवाद ह्या विशयावेल्या एका दिसाच्या राष्ट्रीय चर्चा सत्रांत तो उलयतालो. डॉक्टर मनोज कामत, प्राध्यापक भूषण भावे, डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय, रामनाथ गावडे, जुआंव फर्नांडीस, पूर्णानंद च्यारी हांणी चर्चेत वांटो घेतलो. ह्या फुडें ज्ञान आशिल्ले आनी ज्ञान नाशिल्ले अशे दोनच गट दिश्टी पडटले. ज्ञान आशिल्ल्यां कडेन सत्ता आसतली. तुमी कोणा वाटेन रावतले हें तुमी थारावचें अशें आव्हानय कामतीन फुडें केलें. संपूर्ण जगा भितर शेड्यूल्ड ट्रायब म्हणून प्रकार ना. इंडिजिनस पीपल, मूळ निवासी, आमी विचार करूंक जाय की ही आदिवासी संस्कृती आसा ती एक ग्लोबल हेरिटेज आसा. जाल्यार सगळ्यांत गिरेस्त जे तुमचे दायज आसा ह्या तालुक्यांतले जे पणजी, मडगांव, म्हापसा हांच्या सारख्या कुशिल्ल्या घाणमाऱ्या शहरांत खंयच तुमकां मेळचें ना, ज्या जाग्याचेर अक्षरशः सगळ्या तरेची नैतीक दुर्गंधी तयार जाल्ली आसा शहरीकरणांतल्यान, अर्बनायझेशनांतल्यान. जंय कसलीच संस्कृती आमकां आमची मुळावी आनी खरी आनी सत्य अशी संस्कृती दिसना. अशा वेळाचेर आमी सोदूंक वतात आयलंड्स ऑफ इनोसन्स. लोकसंस्कृती आसा, मंदिर संस्कृती आसा,
पिकावळ आसा. सिटीनी कितें आसा? सिटीन शिकपा सारकें कांयच ना. सिटीन फक्त भ्रष्टाचार, सिटीन अनाचार, सिटीन सगळ्या तरेची म्हणजे नाना तरेचे शॉर्टकट्स. हे शिकपा खातीर तुमी थंय वचपाचें नासता. जाल्यार हे सुदारपा खातीर तुमी थंय वचपाचें आसता. काणकोणच्या, सांगेच्या, केपेंच्या, सत्तरीच्या भुरग्यांनी, पेडणेच्या भुरग्यांनी वचून दाखोवपाची गरज आसा. आणि आयज जर हे वीक जे शहरांतले आसा, छंदी फंदी अशा तरेचे चंगळवादी, भोगवादी, जाल्यार म्हाका दिसता की हे वीक जर काणकोणान हे आयलंड ऑफ इनोसन्स आसा ते सामके पॉल्यूट जावन वतले. म्हणटकीच एक रिव्हर्स इंजिनियरींग, तुमी सोशल इंजिनियरींग हांगाच्यान पॉझिटिव्ह वायब्स, पॉझिटिव्ह प्रवाह धाडून करपाक जाय. त्या दृश्टीन आयज ही गंगोत्री तुम्ही जी निर्माण केल्या त्या गंगेचो प्रवाह त्या मांडवीन, पणजेच्या आणि जुवारीन वचून तो मेळपाक. ह्या वेळार लोकनाचे सादर जाले. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. कोंकणी सिनेमा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात दाखोवपाची मागणी गोवा फॉरवर्डान केल्या. गोवा मनरिजवण संस्था सारकें काम करिना असोय तांचो आरोप. तशेंच ESGन तांच्या कामाचेर श्वेतपत्रिका उजवाडाक हाडची अशें तांणी मागलां. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजनाचो मान मेळूनय ह्या महोत्सवात कोंकणी सिनेमा कित्याक दाखयना असो प्रश्न गोवा फॉरवर्डाच्या दिलीप प्रभुदेसायान विचारला. The demand is that he has to ensure that adequate representation is given to Goan films in IFFI 2019. This is a great injustice to Goan film fraternity, to Goan artists, की तांणी कश्ट करप, फिल्म काडप आणि जो प्लॅटफॉर्म गोवा गव्हर्मेंट कोट्यांनी रुपये खर्च करून एक प्लॅटफॉर्म तयार जाता त्या प्लॅटफॉर्माचेर तांची फिल्म येना. इतल्या वर्सान ESGन कितें काम केलें अशें प्रभुदेसाय विचारता. So our demand number 2 is actually something that some others have also demanded and we support that demand. We read. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. खोर्ली म्हापशेच्या घाटेश्वर नगरांतल्या श्रीकृष्ण मंदिरांत नवरात्रा निमतान श्रीकृष्णा मुर्तीचें पूजन जाता. 22 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या श्रीकृष्ण मंदिर ट्रस्टान भुरग्यां खातीर तशेंच बायलां खातीर विविध अशे भरगच्च कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. बुधवारा 9 ऑक्टोबराक श्रीकृष्ण मुर्तीचें थाटांत विसर्जन केलें. खोर्ली म्हापशेच्या घाटेश्वर नगरांतल्या श्रीकृष्ण मंदिरात आयतारा 29 सप्टेंबराच्यान सांस्कृतीक कार्यावळींक सुरवात जाली. एकपात्री, फॅन्सी ड्रेस, भजन, चित्रकला सर्त, रांगोळी सर्त, दांडिया सारकिल्ल्या संस्कृतीक गजाली बरोबर मुफत रक्त तपासणी शिबिरे दवरिल्ले. देवस्थानाच्या वावराची अध्यक्ष हनुमंत आजगांवकारान म्हायती दिली. पळयात. सगळ्या ज्ञाती बांधवान एक जावन हे देवूळ बांदलेलें आसा. तो सगळे जाण आसा. हे देवूळ म्हणजे एकोपाचें प्रतीक. 22 वर्सां जालीं. फाटल्या 12 वर्सांक हांगा श्रीकृष्ण मुर्तीची मुर्ती स्थापना केली आणि त्यानंतर नवरात्रोत्सव म्हणतो, अष्टमी, गोकुळाष्टमी चालू आसता. आणि नवरात्रोत्सवान आमी विविध कार्यक्रम करतात ह्या 12 दिसांक. करमणुकीच्या त्याच बरोबर आरोग्य विशयीक आणि सांस्कृतीक असे कार्यक्रम आमी करतात. करमणुकी सगळ्या कडेन जाता पूण त्या बरोबर म्हणजे त्या सारखे मेडिकल कॅम्प म्हणजे देवाच्या निमतान तेय जाता. ह्या निमतान मंगळारा सांजे देवीच्या फळांची पावणी जाली आणि उपरांत बालगोपाळ मंडळान बाळ्याच्या मावशीचो घोव हे विनोदी नाटक सादर केले. पळयात तातूंतले मजेशीर देखावे. घाटेश्वर नगर म्हापशेच्यान खबराकार जवाहर बर्वे. आणि आता पळया न्यूज राऊंडअप. पेंटायर कंपनीच्या कामगारांच्यो अडचणी वाडतच आसात. अजित सिंग राणेच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या कामगारांच्या युनियनाक लेगीत मान्यताय दिवंक ना. कामगारांचे जायते प्रश्न आसात. तातूंतलो मुखेल म्हणल्यार कामाचे सुवातेर नाशिल्ली सुरक्षितताय.
आमचे युनियन जे आसा पेंटर एम्प्लॉईज युनियन आसा ते इमिडिएटली आणि ड्युली एज पर द लॉ जे आसा तेंच्यांनी अलॉंग विथ द लिडर अँड अ कमिटी ते रिकॉग्नायज करपाक जाय. इमिडिएट सायनींग ऑफ द सेटलमेंट ओवर वर्कर्स लॉंग पेंडींग COD आसा पळय तो जावपाक जाय. आणि हो सेटलमेंट शूड बी अ ट्रायपार्टेट सेटलमेंट म्हणजे गव्हर्मेंट मॅनेजमेंट आणि युनियन आसा पळय किंवा वर्कमॅन आसा तेंचे भितर तो जावपाक जाय. ते आमच्या मोठ्या प्रमाणान जे आमचे ह्युमन रायट्स वायलेट जाता, हॅरेसमेंट जाता, आमची टॉर्चर जाता कळ्ळें, तो हॅरेसमेंट ती टॉर्चर ती इमिडिएटली थांबपाक जाय. हो आमचो तिसरो डिमांड आसा. चवथो डिमांड जो आसा ती इंडस्ट्रियल सेफ्टी ह्या कंपनीन ना ती ताबडतोब इंडस्ट्रियल सेफ्टी पळय ती येतली हेची खबरदारी गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय. आतां ओवरऑल जे गोंयचे कामगार आसा मेड बी इंडस्ट्रियल वर्कमॅन, ऑर्गनायज वर्कमॅन, मागीर ते कशें आसा की प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी ऑर सर्वीस सेक्टर सगळे सेक्टरांतले वर्कर जे आसा मागीर पब्लीक किंवा प्रायवेट ह्या सगळ्या कामगारांक अशा पद्दतीची सेफ्टी ना, ती सेफ्टी तांकां दिवपाक जाय. हाडांच्या दुयेंसांचेर उपचार करपी भलायकी शिबिराचें सुकूरच्या दत्त मंदिरा कडल्या सुकूर गार्डन हॉलांत आयोजन केलां. 13 ऑक्टोबराक सकाळी 9 ते दनपारां 1 मजगती शिबीर जातलें. तपासणी आनी वखदां मुफत दितले. जांकां शिबिराचो लाव घेवपाचो आसा तांणी आपले आदले रिपोर्ट आनी एक्सरे बरोबर हाडचे. 2020 वर्सा खातीर हज यात्रेच्या कोट्यात केंद्र सरकारान वाड केल्या. गोवा हज समितीचो अध्यक्ष शेख जिनान ते विशीं समाधान उक्तायलां. ऑनलायन अर्ज भरपाची प्रक्रिया चालू केल्ल्याचें ताणें सांगलें. पूण गोंयचो एअरपोर्ट संचालक सहकार्य दिनाशिल्ल्यान ताणें खंतय उक्तायल्या. कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीक लागून कुंकळचें उदक आनी हवा प्रदुशीत जावंक लागल्या. थळाव्यांनी ते विशीं आमदार क्लाफासियो डायसा कडेन कागाळ केल्या. बिरेस्तारा ताणें गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी थळाव्यां बरोबर बसका घेतली. मुख्यमंत्री, उद्देग मंत्री आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या अध्यक्षा बरोबर इन्स्पेक्शन करतलो अशें ताणें सांगलें. मडगांवच्या रवींद्र भवनात इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर द आर्ट्सचे वतीन बिरेस्तारा शिबीर दवरलां. एकेडमीक इन्स्टिट्यूट आशिल्लें हें सेंटर संस्कृतीक दायजाचें संशोधन, प्रकाशन, संकलन आनी प्रसार करपाचें काम करता. आमचे व्हिडिओ पत्रकार पणजेच्यान अमर चावरिया, श्याम च्यारी, खबराकार संदीप तुयेंकार आनी रमेश नायक रावत. नुस्तें तपासपाचे प्रयोगशाळेक SGPDA मार्केटाचो अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसान निमणे कडेन 5वो बावटो दाखयलो. नुस्तें तपासपाची ही प्रयोगशाळा आतां मडगांवच्या रिटेल मार्केटा लागीं बांदपाची थारायला. एक्सोड एक्सपेक्शन एजन्सीच्या पालवी संचालकान ब्रेस्तारा विल्फ्रेड डिसाची भेट घेतली. ह्या वेळार ताच्या मदीं जाल्ले बसकेंत हो निर्णय जालो. पळयात पुराय बातमी. सुरवेक ही प्रयोगशाळा रिटेल मार्केटा लागींच बांदपाचें थारायल्लें. पूण उपरांत आदलो उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान ती होलसेल मार्केटांत व्हरपाचो निर्णय घेतिल्लो. ह्या बोवाळांत प्रयोगशाळेचें काम आडखून पडिल्लें. पूण आतां ही प्रयोगशाळा रिटेल मार्केटा लागींच बांदपाचें SGPDAन थारायलां. विल्फ्रेड डिसान हे विशीं अदीक म्हायती दिली. जानेवारी 27 जानेवारी 2019 आमी फिश टेस्टिंग लॅबोरेटरी घालपाक आमचे मार्केटांत हो इश्यू जाल्लो फॉर्मलिना लागून आनी ताका लागून लॅबोरेटरी घालपाक आमी इनॉग्रेशन केल्लें एट द हँड्स ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स अँड इंडस्ट्री सुरेश प्रभू. आनी हे आमगेले चिकन स्टॉल आहा थिंगा ही लॅबोरेटरी घालपाक सगळे फायनलायज जाले. सगळे आमगे फाटली बॉडी आहलोली मिटींग हे डिसिजन घेयलें की ही लॅब होलसेल फिश मार्केटां व्हरपाक. आनी हेका लागून हें आतां इतू वर्स म्हयने जाल्या हें पेंडींग आहा. आयज आमगेली एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ EIA एक्सपर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सी येयलोली दिप्ती शिरीशकर. आनी आमी आयज डिसिजन घेयलां ही लॅब आमी पोत्ती आहलो थिंगा घालपाक. आनी हे आमी नेक्स्ट मिटींग हे डिसिजन घेतले. ही म्हाका स्वता हिंगा सारके आयडल प्लेस आहा कित्याक फिश मार्केटूय हिंगा आहा, फ्रुट्स आहाय, वेजिटेबल आहा. लोकांक हे टेस्ट करपाक हिंग घेयले टेस्ट करपाक लॅबोरेटरी लागीं मेळटली. ताका लागून आमी चिंतिलां ही लॅब हिंगाच घालपाक. आनी तेजे
ही लॅब म्हाका दिसता सगळ्यान इम्पोर्टंट आहा. आनी आमगे सदां पयलेसान हांव चेअरमॅन चाचणी फंडेकून हांव चिंतालो हें कित्याक जायना काय म्हूण. हो इश्यू जाल्यार म्हाका दिसता ओरोस 1.5 वोरोस जालें. आयज देखून लोक फीश खावपाक भिता. ही गायल म्हणटरी लोकांले डावट क्लियर जातलो आनी लोकांक डावट फ्री हें सगळें खावपाक मेळटलें. नुस्त्यात मेळिल्ल्या फॉर्मेलिनाक लागून गोंयभर व्हडलो बोळ जाल्लो. ह्या बोवळा उपरांत गोंयकारांनी नुस्तें खावपाचें सोडून दिल्लें. देखून लोकांचो विस्वास जिखपा खातीर सरकारान नुस्तें तपासपाची प्रयोगशाळा उबारपाचें थारायल्लें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. ब्रेस्तारा जाल्ले मुरगांव पालिकेचे बसकेंत कोयर प्रश्न, कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता वाडोवप आनी पे पार्किंग विशयाचेर चर्चा जाली. सध्याच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता वाडोवपा विशींचो प्रस्ताव आशिल्लो. तशेंच नवीन प्रकल्प उबारपाचो विचार आशिल्लो अशें नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान सांगलें. उपकारगृहा खातीर दवरिल्ली कला आनी संस्कृती खात्याची जमीन उपरांत DMA कडेन दिल्ली, पूण आतां ही जमीन कोयर प्रकल्पा खातीर घेवं येता अशें ताणें सांगलें. तो प्लान एक्चुली वर्किंग सारको नासलोलो आनी सारको ना, ताका लागून म्हाका DMAन फोन कॉलार सांगलें की आनी एक न्यू प्रपोजल आहा, तूं समज मिटींग आहा जाल्यार तो एक प्रपोजल मांड. फोन कॉलान म्हाका कॉल केल्या प्रमाणे हांवें ते मिटिंगेक मांडला. तो म्हणटा की 9 करोड इन्वेस्ट करचें पडटलें 14 फायनान्सांतल्यान, 9 करोड 14 फायनान्सांतल्यान, बाकीचे सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडींग करतले. पणजे केल्ले पे पार्किंगाचे धर्तेरेर मुरगांव पालिकेची बिल्डिंगे भोंवतणी पे पार्किंग करूं येता अशें रावत म्हणटा. तशेंच सुण्यांची नोंदणी करपाची यंत्रणा परतून चालीक लावपाचो विचार आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. वास्कोन पार्किंग खूब प्रॉब्लम आहा, तें आमी एक रेजोल्युशन घेतलां. ज्या प्रमाणे पणजीन पे पार्किंग केलां तशेंच आमचो हांगासर बस स्टँड आसा, रेल्वे स्टेशन आसा आनी म्युनिसिपालिटी हो एक स्ट्रेच, फूल स्ट्रेच आसा पळय, तो आमी पे पार्किंग करपाचो डिसायड केला. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयची कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.